ब्रेस्तार फेब्रुवारीची 8 तारीख सांत जेरोम इमिलियान सांत जोसेफीन बाकितार मुखेल वोड घरच्या भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक पेट्यांक दिवप सारकें न्हय। नियाळाक आदार एक आवय आपलें भुरगें बरें ना तें पळोवन ताका रोखडेंच वैजा सोशींक घेवन धांवता आनी ताका बेगीन बरें कर अशें भावार्थान वैजा लागीं मागता। आयच्या वाचपानूय अशेंच कितें घडटा। ती ग्रीक ओस्तोरी आपले धुवेचेर देवचार बसला तो काड अशें जेजू लागीं मागता तेन्ना जेजू असो जबाब दिता, भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक पेट्यांक घालप सारकें न्हय। जेजून ही उतरां फकत ते ओस्तोरेचो भावार्थ तपासूंक म्हटलेली। जेजूची उतरां आयकोन ती ओस्तोरी म्हणटा, होय सायबा, पूण पेटे मेजा तोडला भुरग्यांचे पडटात ते उंडे कुडके खातात। ह्या उतरां वरवीं ती सांगोंक सोदता की जेजूच्यान आपले पोदवेन आपल्याक जाय ताका जागो दिवंक जाता आनी जेजू तेंच करता। ते ओस्तोरेच्या भावार्थाक लागून देवचार बसलोलो तिचे धुवेक जेजू बरो करता। आयज आमी आमकांच विचार करुया, आमी देवाचे नदरे मुखार कोण? भुरगीं म्हणजे देवाक मानलेली वो देवान विचून काडलेली पोरजां, वो सुण्याचे पेटे म्हणजे सांडलेल्यो शेळयो। आनी जोरी तर आमी सांडलेल्यो शेळयो जाल्यार उंडो म्हणजे देवाचें उतर। हे देवाच्या उतराचेर चलून आमचो भावार्थ घट करून देवाक मानता तसली पोरजां जावया। म्हजो थाराव, म्हजो हळको भावार्थ ओकोण करूंक पवित्र आत्म्याचें बळ मागतलों।